वयत जनावरांक बारीक चिंतल्यार हे एकले साव आतांच्या या मोग करणाऱ्यांक देखून मोजे उगते सांगणे हांगा आसलेल्या आंकवरांक पातये नाका तसल्या चोरांक आदीस खिळयो घालत दारांक ना तर तुमकां व्हरोन मारून खावयत जनावरांक जेसिका, कितें कोत्ताय तूं भितर? आज 2
दोतीक दिवंक ना. जेन्ना ती टीव्ही तुझी माय आनी पाय तुका दोतीक दिता तेन्ना तू सुसेगाद घाल आनी बस. आतां चल सगळें काम कर. सगळें कांयच काम करिना फकत टीव्ही. मामी आम्ही आता सगळ्या घरात सान मारलेली मामी. आम्ही सगळे काम केले मामी, सगळे काम केले. कितें म्हणला तुवें? आतां सान मारून जाल्या. सान मारली म्हणून जायना. घरात कोण मोप मारतलो? हे मोप मार. फाल्यां आमची सोयरी येवपाची आसात आनी म्हाका सगळें घर निवड जालेलें जाय. पळय हांगा चोय सगळें तशेंच कितें हिंगा सगळें उडयलेलें आसा. कोण करतलो सांग? आनी फाल्यां सायमन कुल्ड आसोन नाल पाडूंक येतलो माड. सकाळचें उठ, पेजेक घाल आनी ताचे बराबर माडार नाल पाडटा ते पुजोय. आनी आमच्या घरा फाटल्यान लॉज आसा ते वरात सगळे नाल लॉजान घाल. आतां चल हे सगळें काम कर. सगळें काम कर.
तू जाणोय मुजे पुता ते कसलेच काम करिनासतना फकत दीस बोट टीव्ही घालून बसता आणि हांवें फकत ताका विचारलेले अगो बाई जेसिका तुवें घरान मोप कित्याक मारूंक नाय तू जाणोय तेणें म्हाका कितें जबाब दिलो पळय तो ताणें म्हजेर हात उबारलो आणि इतलेंच न्हय रे मुजे पुता ताणें आमकां आयज जिवेशी मारूंक आमचे दुदान वीख घालून दवरले आणि बरें जालें हांव तेच वेळार थंयसर पावलें नातोड ही तुजी घोडखान आमकां सगळ्यांक जिवेशी मारतली आसली रे मुजे पुता जिवेशी मारतली आसली रे जेसिका जे कितें मामा सांगता ते सोड ना कारमो आम्ही अशें कांयच करूंक ना कारमो तुजी मामा फोट मारता आम्ही अशें कांयच करूंक ना ना जेसिका तू म्हाका फोट सांगताय म्हजी मामा म्हाका केन्नाच फोट उलोवची ना मामा तू फोट कित्याक मारता मामा सोंतें सांग रे मामा हांवें अशें कांयच ना. करूंक ना सोंतें सांग हांवें रे पोट मामा. मारूंक ना आम्ही अशें कांयच करूंक ना जे हांवें म्हजे दोळ्यांनी पळयलां तें स्वता हांव म्हज्या पुताक सांगता सोंतें सांग रे मामा कारमो तू तर आयकून आम्ही अशें कांयच करूंक ना म्हूण कारमो तू तर आयकून सोंत सांगता कारमो आम्ही अशें ना कांयच जेसिका तू आमचो फोट सांगताय हांवें तुजो राजालो तू माझ्या बहिणी किती मारता बहिणी माझ्या उठ माझ्या बहिणी रोडा जाता बाबा म्हज्या कारण तुझे किती झाला तू माझ्या बहिणी कित्याक मारतालो जेम्स तू जाणूय तुझ्या भयणीन म्हज्या मामा झाडाक मारूंक दुदांत वीख घातले बहिणी माझ्या त्या माझ्या काने कितें आयकत आहा तू हांव तर चिंतलो तू अशें वायट कांयच करचें ना म्हणून पूण हें कितें म्हज्या बाबा तुंय अशें उलयताय आमी अशें कांयच करूंक ना म्हज्या बाबा ही फोट मारतात ही नाका आसतली बोंगलाटां म्हजेर घालतात फकत हांवें तो धाडूंक ना म्हूण ही नाका आसतली बोंगलाटां म्हज्या बाबा आमी अशें कांयच करूंक ना तूं थोडं आयक न्हय बाबा तू थोडं आयक न्हय बाबा जेसिका राजालो तू माझ्या बहिणी आमच्या बहिणी- माझा किती तुवें कितें केलें जेम्स बाबा कितें ना उठनाय बाबा उठनाय बाबा चल इन्स्पेक्टराक फोन कर म्हूण म्हज्या पुताक चल इन्स्पेक्टराक फोन कर म्हज्या पुताक म्हज्या बाबा हें तुवें कितें केलें हें तुवें कितें केलें म्हज्या बाबा आतां तुजें कितें जातलें मामी डॅडीचें कितें जातलें म्हज्या बाबा हें तुवें कितें केलें म्हज्या बाबा कितें जालां हें कितें घडलां म्हणटा कोणें म्हणलें तुज्या पुतान कितें म्हज्या पुता हे तुवें कितें पळयलें तुज्या पुताक कितें केलें म्हज्या पुता आतां आमचें कितें जातलें म्हज्या पुताक कितें जातलें म्हज्या पुताक कितें जातलें सगळो तेंप तूं बडकोडीन उरतलो रे म्हज्या पुता बडकोडीन उरतलो आनी आमकां कोण पळयतलो रे म्हज्या पुताक कोण पळयतलो हाय दुनिया हे तुवें कितें केलें दुनिया कितें केलें म्हज्या बा कितें केलें म्हज्या किती मर्डर खंय आमच्या गावात खंय आमच्या चिपळ्यात हांव आसतना हो फोन कोणे केलो ओ जेम्सान केलो इन्स्पेक्टर जेम्सान कोण जेम्स तो ओ पळय आसा तो जेम्स ताका धरून घाल ताच्या हातात बेडीक आणि वर ताका बसय ताका राव इन्स्पेक्टर राव तू ताका व्हरचे पयलें म्हाका कितें सांगूंक जाय इन्स्पेक्टर राव खरेंच आमी गिरेस्तकायेक लागोन आनी आमच्याच गुन्यांवाक लागोन आज गांवाचें गडोवंक पावत जाले आमी ग्रेस मनशां हांगा थंय आमी डोनेशनां दितात फकत आमचें नांव वाचूंक जाय म्हणून हांव तुमकां मुडिना दिनाका म्हणून दियात पूण घडटा जाल्यार तांतले वोते दुडू असले गरीब चेडवांक दियात कित्याक ताजे लागीं दुडवांचो आदार न जावन आनी फावो ती दोत दिवंक
आज कितली जेवणां काजा जायनासतना आंकवारूच उरली फकत आमकां लागोन खरें एक दुर्वांचे आशेक लागोन आनी बाटा बेसांक लागोन आज कितले भावांक न्हय म्हणून शेजाऱ्यांक वळखनात ही आमचें घर सोडून दियात खरें सगळे आवय बापाय लागीं हात जोडून मागता जोडीत तोरे आमचे पूत एका गरीब चेडवा लागीं काजार जावन फुडें सरता जाल्यार जावून दी ताका तुमी तांकां आडाय नाकात कित्याक तीच जावन आसा आमची खरी क्रेस्काय ह्या घराची दोनया तूं म्हाका बोगोस हांवें जायते वायट केले म्हजे सुने सोवे बोगोस दोनया म्हाका बोगोस बाय जेसिका तूंय बोगोस म्हाका ना मामा तो अशें करूं नाका मामा कितले वायट उतरांनी हांवें तुका पाचारले पूण तुवें म्हाका कांयच एक उतर पासून म्हणूंक ना म्हजे तुवें कांयच नजो मामा कांयच नजो खरेंच तूं म्हजी सून न्हय पूण तूं म्हजी धूव कशी आनी आदार म्हजे जाणटेपणाक तूं जावन आसा म्हजी गिरेस्त म्हजे तुवें तूंच म्हजी गिरेस्त म्हाका बोगोस म्हजे तुवें म्हाका बोगोस रडू नाका मामी रडू नाका इन्स्पेक्टर आतां तुज्यानी व्हरून ताका बोडकोडीन घालूंक जाता व्हर ताका बोडकोडीन आवाजात चल या आमी माझ्या पुताक व्हरून एका म्हाका तुमच्या आनी कांयच आयकोंक नाका तुमकां कितें जावंक जाय जावं. आई दुनिया कोण आसा काय कोणूच ना दुनिया कोण डॅडी उठ डॅडी उठ डॅडी रडू नाका डॅडी रडू नाका आता आमकां कोण आसा तुजें रडू नाका डॅडी म्हजो पूत कोण कोणी दुत्ता म्हजें तें कोण कोणी आमकां कोण पळयतलो म्हजें तुवें कोण पळयतलो आमी गरीब मनशां म्हज्या पुताक कोण सोडयतलो कोण सोडयतलो आय दोनया हे तुवें कितें केलें तेजें तुवें कितें केलें म्हजें तुवें तू मोटवली हो भायर सोलकाम हेको देलगीन आयज डिसेंबराची 30 तारीख 5 वर्स काबार जाता अरे ओल्ड मेन कोण सोगले दे पोट्यांनी बोक्सा धोबिया बोले ते आग्ने लागे चेड्या सांगलो हांवें अरे सोका म्हण शोराचे ओल्ड मेन कोण दवरया तोंड आनी सगळे बोट पेंट रुपडे घेवन यो अजून ना अरे दे पोट्यान ओल्ड धोब दिवून गेले ओ दीस काबार जालो खूंय गेलो कोण ओच येता मार किर्या थंयचो ओ दीस जालो हेड पण हेड येला अरे बेरोल कित जाला ओगो दिवपाचो तुक सांगलोले हांव सूट आनी कदेल घेवन येतो तुक सांगलो हे तोंड रुपडे धोबो घेवन यो सकाळ सोराचेर अरे 12:30 क्रॉस जावन गेले मरे सगल्या भुरग्यांक धोबी बोल गारा कोण साक बोले आनी आमी केदो जोड हावपाचे वच्चा चाललो निमाण वर्सा निमाण दीस कित जालें तोंड हुंय तुगेलें अरे फोटा सर सांगपा म्हणल्यार कितें हांव सकाळ 6 वचून सार बरें तोंड घेवन येयलो ओय आनी तोंड घेवन येवन म्हाका घरा मुखार दवरलें ओय आनी 7 म्हणल्यार हांव रुपणे करून बसलो सांगपा म्हणल्यार कितें जालें पेद्रू गायेन हायल्लो अरे पेद्रो गायन तोंड हायले ओय आनी तुवें मोडे हायलें आनी दोबाड मरे दोबाडा आनी हेचे कितले पोळ काडले इंग्यो बस तूं ओल्ड मॅन जाव घाल सूट घाल आलटे घाल तूं ओल्ड मॅन जाव आनी हांव सांगो ते भाशेन तुगे एक्टींग जावपा जाय बरें अरे आयज कितें कोण धोबो बरो जायो अरे घाल बेगीन घाल लोकांगे उरपोय येता बस चोय कितें जावं हो धोब भर पुसान हांव सांगोत तेच जातलें सारको तूं ओल्ड मॅन दिसो जायो इच्छा तितले ओय म्हणपाचें कितें म्हणपाचें ओय तूं समोज ओल्ड मॅन एसो राव कालो बरो आलो मरे शेपाय रातच्या 2 वरांचेर
शेपायचे जीव गेलो मरे तुझो शेपाय शेपाय अंकल, शेपाय किती झाले? आ, शेपाय तू दुयेत आलो नु रे शेपाय बाबा कित सांगो मुगे शेपाय मरे दुयेत आलो डायबेटीस आलो तेका डायबेटीस तो किले माली आणि मेलो नाकातल्यान जीव सोडलो ओय कितको तलो दोतोरा घेवन पयशे नासलोले रे बाबा वो तुझो पाय ओय चोपा शेपाय शेपाय चोपा दिसता आ, तू ताचो पाय म्हण अरे अरे आज डिसेंबर 30 तारीख तुका खबर ना आ. ओल्ड मॅन हा ओल्ड मॅनू ओल्ड मॅन कोण दवरलाय सगळे भुरगे पयशे छोटे माये केला दन पयशे छोटो मू आवय त्याक भितो हांवें टेप रिकॉर्डर गायला तेका लागून हांव इचारलें थंय तो ओय म्हणालो हा कितू देशपेस केला 2000 तरी देशपेस जाला काय गायना रे धोब्या तू सारको इंजिनियरा भाशेन गेला हा इंजिनियरा भाशेन हांव पयलीं इंजिनियर मरे हा, अरे कितें मुनार आसतालो मुनार सगळ्यांगे रॉकेट सॅटेलायट सारको करपाक तेका लागून थंय मून जाला हा सारको बेस्ट केला काय गायना धोब्या तू घालता घालता भुरग्याला गायना का धोब्या तू गेल घे 100 रुपये जाऊ साहेबा जेवण बेसांग घालून अरे आणि एकलयता चोय जातले ओय म्हज्या शेपाय दोत रान सांगलो तुका एक टँकर रगत घाल म्हूण रे शेपाय पयस नाही जाण तू मेलो मरे शेपाय 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 तू भूक लागोली आसतली न्ही रे शेपाय मोत्या तो तू बुकेर आल्लोलो आत तुगे ओत्मो येशे गुंडोता न्ही रे शेपाय होय बरो डिसेंट होय. तुगे शेपाई आ. बरो डिसेंट होय होय दिशे तू आलो होता दिशे तू मेला पोटा बुके न्हू मेला तेगे ओत्मो येशे गुंडोता तेका लागून ओय ओय म्हणटा काय गायला किती तेका आ. काय गायला होय, अरे आ? ओ शेपाय मुगे काय गायला ओ मुगे शेपाय तू कोण सांगिला अरे आज 30 तारीख रे डिसेंबराची कोण वर्स काबर जाता तेका लागून ओल्ड मॅन केला बरो डिसेंट केला उलयत तो होय भितर टेप रिकॉर्डर गायला आता ऐकलो जातोय ओय म्हणटा तो शेपाय तू कांदा मरण करू काशवा पयसा न्हू रे शेपाय